जेवणाची ऑर्डर सांग किती काका 2 कार्टून गिराक ते आता दुकान मध्ये घ्या बासा आता स्टेट वयर येतो स्टेट येतो पडटलो दोरी दुसरी दिवस सोपडा आणि हा ठीक आहे बरं ठीक आहे ना हा ठीक आहे राव सांगतालो तो पुढो हांगा मातशें या लेफ्टाची आपय मेळी तिचेर लोड घाल मरे ही ओडून ना तिचे लोड घालू तिचे लोड ही ओड राव एक मिनिट ओड या कोण रे ते सकाळ गुणा आजी आजी देखा गुणा पाच मरे फोटो का ए तेका काढा मरे काढून जा रे घेतो स्टेप सेंचुरी मध्ये एकेच साइडला घोड्याक बांधलेले आमर दोरी घोड्याक दोरी घोड्याची दोरी पय न्यू पय त्याची पय ओवर ओकेचा न्यू आती एका सुटाला तो रो बिसाइड घे तुका दुसरा आणि देऊ घोडो मागे दोडया आशीष ओ तरोब घे मत तरोब आशीष तरोब घे खयतो चौथी साइड हां दीदी जागा से होत काय करे आशी घ्या आम्ही ओटटा पडू तो घेऊन घ्या ना तो आणि दा राऊंड घेता येते हे दा ना स्टेप असं येता असं घेऊ ओढून विनल अरे गुड्यार को तोडलो लोक तो येलो तसो दिवा रे असं हांगा स्टेप तू सांग गडूर त्यांना तो येला ना तसो तू एवढे नियो काय ना यो तो स्लो यो ओके वोड मरा दी वोड मरा जुनेली राव जुनेली ही पायर बेणाची धरली आहे लीडर ओढते ही होल्ड केली आपण लेडरची लूज सुद्धा सुनी ती बेणाची आपण एका हिची आपण सुटाची ती नेटान ओढ पाटली ओढची वळली पाटली दोघी ही मरे हडोळी मरे गुडी पुण्याक हात धरा पुढे मगे चौकात सपोर्ट घे गुण्याचा सपोर्ट घे राव रे राव तो सांगतो पुण्याक हात धर पुण्याक छड्या पुण्याक ओढ वयर पय हात तकली पय तुझी विनल ओढून घे काय ओढून घे पाय धरून नियो मग काय धर तुझी ओढ नवी ती ओढ नवी ती आणि ओढ राव मस्त राव ओढ रे कशी ओढ येलो नवी ती ओढी राव येलो रे संदीप पाटली तकलीची मोठा मारे बरी वेट राहते करा 70 किलो राव तो गुणक समा तकली राहत उदकान 150 किलो आलो हां राव रे अरे तू किती गेला मग
चोरो आगो जो पोते न ती पोटली असा लागून तू आणि कितें गो बाय तू चल कंट्रोल वयर बाहेर रस्त्यार कंट्रोल होतो ओढ रे ओढ एल्लो ओढ टोपल्यावर आहे हा पाठर राहते वाटे पातारा ओढ 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 ते दोरेन निसने दोरेन शिरकलो तो अरे दोरी धर ए राव निसनीची दोरी सोडल्या बरी दिसता ती थंय तरी थंय बांधल्या ती मसालो काढ पत्राचे पाय दोरी भाई पत्राचे पाय दोर ते पत्राचे पाय दोर एक तर उकलनाला सगळं सोड राम मास्तर रेस्ट घे दोरी सोड रे ना ती निसनी ती सोड सोड ती बांधल्या ती सोड हय चौका सांग चौका ते दोरी गड्ड राहत हा गोडी गड्ड राहत गुन्ह्याचे धरून बघा झोपझोपीत गोड म्हणता केळी आणि खा म्हणताले या दोरी ते साइड लेटर एवढी नेली रे हय हय एवढे नाही ती साचली ती लेटर वशीत घेऊन जायचे ते गुन्ह्याक लागतली ना त्याची उकलताना खोय केले रे लोक ना हा हा लेटरची होती लिवटर घेऊन जायचे पिशवी देतो का मस्त यो मा सांगा यार ए लेटर घेऊ नो बरं अंकल त्याका पोती दे ही कपड्याची नाही आता पहिल्या पिलो कवर प्रोफेसर आता you see sir थोडी थोडी आणि बाहेर तो फुल एक किलो काढला फुल किलो काढला त्यांना फाटल्या फुल किलो घ्या पहिले अंगासरच घेऊया हेल्मेट घ्या ए पोरा ही खोय सिरकाला
ही माहिती दिसता ठीक आहे काय नाव तुमची स्टिक हो घेतला त्यांची आता दुसऱ्याला माहिती होतं ना बेड घेतला अशात राहूया उदक पिया घे पुरो गुड कोण खाता म्हणता खाल्ली केळी हो घ्या तुला काढले काढले हा के ना लाडू बरा हे तुमची लेटर ठेवली अजून जरा फुटलो ती रव्याचं पाटल्या काय कसली पाटल्या किंवा पाटल्याचे पाटल्या कुठं हां एक तुमची लेटर नाही ती तुम्ही रस्त्यात बोलून पळती काढून तेवढे उडेल तो कोण गेलो गाडी घेऊन चिटकीन काढून म्हणजे असाच म्हणून लागेल लेटर आणलेली एक तुम्ही ना त्यांचीच ती लेडर आमचे आणि कितली रो बाबा आणि का रे तुमचे 4 रोग चार तेच चेंज करूया तीन झाले आणि एक चेंज करता शिवर झालं तो एक त्याच तुझं बोलतो एक आमचं पहिले बालदेक घातलं हो बाबा दोया सेम सेम हे बा आतोडी बिन तोय तसा हां बरे बरे आज तुझी वाट सांगतात आणि ते वर ते बरे तू बाहेर घेता हो बाहेरच घेऊया अगं घेतल्या बरे अरे ना तो चेंज करताना पोलो झालं परत भांगरू ना चलो 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 सुट टाइम झालो पायरी पण द्या ना काय किती म्हणे काय म्हणतात ते नागात म्हणतात या मोबाईल पण घेतले काढली अरे खाटल्या पडल्या आमची ते हे बरे याचे लेटर नाही ना दवरल्या म्हणटा तो गाडी येयल्या म्हणून सायडीक दवरल्या म्हणटा गाडी येयल्या म्हणून सायडीक दवरल्या म्हणटा लेडर खंय दवरल्या आमची ती हां राव नाव कोण जाय हे बघ लेडर मध्ये राव टॉर्च ओठे उडे राव टॉर्च अरे आयच्या सायडीक दिसता म्हणटा ती ते फुलच भितर उडी कोणीतरी गाडी येयली उडी अरे लेडर दिसता कोणतरी गाडी येयली बाहेर गोंबूळ घातला हा ती असला किती हा लेडर आम्ही किती आले लेडर घालून दे कोण आहे हांगा असलेली
कोणाची लेडर अशी अशी रावानी पण ठीक आहे व्हिडिओ काढते फोटो काढते पप्पा हे राव फोटो काढते हॅलो अजून आम्ही हांगाच आहे हे धाकटे ना तू मागीत दाखल आम्ही अजून कॉल करता तर याचे धुवून घे समती स्टिक बिन धुवून घे समती काय चालेल ना चुकलो तू मस्त नंबर यांची पहिली सगळी बाईट घेऊया आणि मागीर हे करता हांगाच घेऊया कोऑर्डिनेशन दोघांची वांगडाच दे ऑल आर हिरोज सगळ्यात राहूया ऑल आर हिरोज हेल्मेट किती कामाच्या टायमार हेल्मेट सांभाळटा ते किती सांगपा जाय सांग म्हाका तर आयज आमी पळयलो की पायथन जो आसा जी एका पांयान पडलेलो आसा तेजेर कितें कॉल येयलो तुमकां ओके तुमी सांगा तो कॉल येयलो तो आनी तो टायमाचेर की पायथन जो आसा तो एका पांयान पडलो बाय जी आसा ही 70 फुटाची आसा पळय ती सांगपाची बरी खोल बाय आसली आमची टीम पावली फोर्साची टीम पावली आनी तेंच्या मदतीन कोऑर्डिनेशन ते देंवले आमी वयल्यान सगळो सपोर्ट दिल्लो आसा तेंचो कोऑर्डिनेशन सद्या 2-3 वरां जालीं हांगासर काडटाले कित्याक तो मागीर डिटेल्स तुमी सांगा ना तो आसलो तो भितर गेलो चड टायम लागलो कसो तरी आमी ताका भायर काडलो आनी आतां म्हणजे सेफली ताका भायर काडलेलो आसा आनी फॉरेस्टाच्या हातीन सद्या आसा तो ओके बस तांकां राव न्हू तोच म्हाका तूं असो ओके फुडें मातशें फुडें राव एक स्टेप फुडेंच घ्या ये ते फाटी सर या न्हू धक्क्यात घालून ओके राव राव एक सेकंड आता सर थिवी हांगासर जो आतां एक तुमकां कॉल येयलेलो की हांगासर एक पायथन आसा हो खंय तरी एक बायन पडलेलो आसा एकदा कितें मॅटर हो कितें कॉल येयलेलो तुमकां आमकां 4:30 कॉल येयलो बिचोले फायर स्टेशनाचेर हांगासर अस्नोडा सेंट्रलाच्या थंयच्यान डोंगरे वाड्यार म्हणटा थंयसर बायन हें पडला म्हणून आनी फॉरेस्टाची थंय टीम थंय आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें सो आमी हांगासर येवन पळयता जाल्यार बांय बरीच खोल म्हणल्यार बरीच खोल अबावट म्हाका दिसता 45 to 50 फीट इतली डीप आसली आनी ते डोलीन तो पायथन आसलो सो आमी रोप बीन सगळे प्रोवायड केले आनी सगळे हार्नस बिर्नस तांकां प्रोवायड केल्या उपरांत ते फॉरेस्टाची जी टीम आसली ते भितर देंवले आनी तेंच्यांनी ताका काडपाचो यत्न केलो पूण जवळ जवळ 2-2.5 वरां ते काडपाक ट्राय करची पडली तांकां ते शेणे बिणे घेवन तो ढोल तेंची फोडची पडली देखीक इतलो प्रयत्न केल्या उपरांत तेंच्यांनी तो सुखरूप भायर काडलो आता सेफली पायथन भायर आसा सेफली पायथन भायर काडला आनी तो फॉरेस्टाच्या स्वाधीनच आहा तो तेंच्यांनी तुमची फॉरेस्ट टिमीची तुमची नांवां फायरीची आमची हांव लिडींग फायर फायटर विठ्ठल गांवकर ड्रायव्हर ऑपरेटर गौरेश मांद्रेकार मागीर फायर फायटर रुपेश पळ संदीप गांवस आशिश मोर्लेकर आनी संजय उसपकर हे आमच्या बरोबर आसले आनी फॉरेस्टाची टीमी तांकां फॉरेस्टाची टीम आसली तुजें नांव सांग माझे नाव विनल पर्रीकर
आमी पळयला की एक पायथन जो आसा हो 70-80 फुटाचे हेचेर डीप खोला बायन पायथन मेवलेलो आसा. एकदां कितें जाल्लें, कितें कॉल येयलो तुमकां? तो आमकां कॉल येयलो की सोरोप आसा बायन पडला, वयर येवन रावला, भितर उदकाच्या हेचेर वयर येवन रावला. आमी सोमतेच ऑफिसांसून येयले आनी हांगा येवन पयले कशें कितें आहा तें. पळयत जाल्यार बायन वयर येवन रावलेलो आहा सोरोप. आमी सोमतोच फायर फायटराक फोन केलो, फायर फोर्साक, आनी तांकां आपयलो. तेंच्या हेल्पान आमी काडलो सोरोप, रेस्क्यू केलो. कितलो लांब आसलो? मिटर भर आसलो, मिटरा वयर आसलो. मिटराचेर भायर आसलो. आमी पळयला की खूब बरोचसो वेळ जाल्लो काडपाक. म्हणजे कितें कितें त्रास जाले जेन्ना अडचण तूं सगळो तूं देंवता पळयला की आसतना सकयल. एज अ हिरोचें काम केलें तुवें, सारको भितर देंवन बीन तुजो वांगडी दोगूय भितर देंवन ताका काडलो. कितें भितर काडटना कितलो त्रास भितर तो जातालो? सोरोप चिऱ्या भितर गेल्लो आनी भितर कळून नासलो. तेजी इल्ली शेपडी भायर आसली हाती कडेन. सो आमकां ते आख्खो 2 चिरे फोडचे पडले आनी ते फोडून सोरोप भायर काडला. सद्या सेफली भायर काडलेलो आसा. आतां रेस्क्यू खंय जातलो? रिलीज खंय जातलो? रिलीज लागींच्या फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरियन जातलो. ओके. त्याच्या वांगडा आमी पळयला की तूंय भितर देंवलेलो. भितर देंवतना कितें सिट्युएशन आसलें, कसो जाल्लें सगळें? म्हणजे एकल्या कडेन तो पॉसिबल नासलो. भितून ज्या हितून तो कसो बुरकान आसलो तितून पॉसिबल नासलो तो काडपा सारको. सो तेज्या खातीर म्हाका देंवचो पडलो भितून. सो दोगां हे करून आमचे फायर फायटर सगळे मेळोन आमी ताका सुरक्षीत काडलो भायर, रेस्क्यू केलो. हय भायर रेस्क्यू केलो. हय आनी ताका बऱ्या जाग्यार आमी रिलीज करतले. सर, तुमची जी घराची बाय आसा थंयसर तुमकां एक अजगर दिसलो आनी ताबडतोब तुमी जे रेस्क्यूअर आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तांकां कॉल केलें. नेमकें कितें आशिल्लें सिट्युएशन आनी केन्ना कळ्ळें तुमकां? एक्चुली काल सांजचो हांवें मनीस लायल्लो कामाक थंयसर नितळ करपाक एरिया ती. तेन्ना ताणें दनपारां अशें 3:30 सुमार अशें भेटत बांय कितलें अशें उदक आसा म्हणून पळोवपाक नदर मारली जाल्यार ती एका गुण्याचेर तो पायथन ताका दिसलो. तेणें म्हाका आफोन व्हेलो आनी पयल्या बरोबर आमी ताचो फोटो बिटो मारलो. आनी हांगासर एक भुरगो आशिल्लो टेरस फेर्नांडीस म्हणून, तो पयलीं सोरोप बी धरतालो, ताका हांवें कॉल केलो. ताणें सांगलें की आतां आपूण तें काम करिना आनी ताणें म्हाका अर्जुनाचो नंबर दिलो. तूं ताका कॉन्टेक्ट कर म्हणून. त्या प्रमाणे हांवें अर्जुनाक मागीर फोन मारलो. तो अर्जून म्हणपाक लागलो की आतां चड लेट जाले, 4-4:30 जाले, आतां काळूक जातलो, तेन्ना आमी फाल्यां पळोवया. त्या प्रमाणे सकाळीं म्हाका अर्जुनान कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांजचो आपूण येता म्हणून सांगलो. त्या प्रमाणे तो आयलो, बाकी आपल्या टिमीक घेवन आयलो तो. आनी ते आज काम करून तो तेंच्यांनी काम भयंकर कश्ट घेतले. आतां तुमी पळयलें आसतलें ताका भोवतेक 2-3 वरां लागलीं काडपाक तो स्टोन गुणो बी फोडपाक. कित्याक तो सोरोप भितर वचून परतो असो रावल्लो. तो येना आसलो व्हड. तो गुणो ते चिरे आदले बांयचे खूब वर्सां, जवळ जवळ 70-80 वर्सां पयलींचे ते चिरे. ते फोडून ताका भितर काडून ताका आतां तेंच्यांनी काडला इतले कश्ट करून. एक्चुली तांची स्तुती करपाची अशी, इतले कश्ट तेंच्यांनी काडले.